भारतीय नौदळान स्वर्णिम विजय अभियान घडोवन हाडले। स्वर्णिम विजय वर्स आणि आझादी का अमृत महोत्सव मनोवपाच्या हेतान हे अभियान राबयिल्ले। दिल्लीतल्या राष्ट्रीय झुजा स्मारका कडेन 3 ऑक्टोबराक हे अभियान सोंपतले। 6000 किलोमीटरा परस चड अंतर दुचाकी चालकांनी पुराय केलें। हे मोहिमे अंतर्गत कारवाराच्यान सुरू जाल्ली रॅली गोंय, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली मेरेन पावली। नौदळाच्या 50 परस चड सैनिकांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो। ह्या प्रवासात ह्या सैनिकांनी राष्ट्रीय हुतात्मा स्मारक, हुसेनीवाला हांगसर भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव हांकां आर्गां ओंपलीं। तशेंच केवडिया हांगच्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, दीव हांगाच्या INS खुखरी स्मारकाक भेट दिली। तेच बरोबर राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी, साताऱ्याचे सैनिक स्कूल, बालाचडी, कपूरथला, कुंजपुरा आणि चैल हांगाच्या राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूलांतल्या कॅडेटां वांगडा संवादय साधलो। गोवा 365 ब्युरो।